नमस्कार. रायट नाव आमी आसा झरवाडो अंजुना हांगासर आणि आयज हांगासरले जे स्थानिक लोक आसात ह्या वाड्या वयले ते आमकां एकठांय जावन येतना दिसून आयले. एकठांय जावपाचें कारण अशें आशिल्लें की हांगासर तांकां उदक जे आसा ते मातूय खावपाक पिवपाक तशेंच तांची डे टू डे एक्टिविटीज जे आसा ते कंडक्ट करपाक तांकां उदक जे आसा हांगासर मातूय तांकां मेळना. सादारण 5 वर्सां जाली PWDचें जें उदक आसा तें तांकां हांगासर पावना आणि PWDचें उदक न पावल्या कारणान PWD तांकां दुसरें प्रोविजन एक करून दिल्लें तें म्हटल्यार बोरवेल हांगासर तांकां एक बांदून दिल्ली. पण खंय ना खंय तरी तेंच्याच ह्या वाड्यात अरावंड 51 जे विलाज आसात तेंचें कन्स्ट्रक्शन जाल्ल्या कारणान तेंची जी सिवरेज आसा ती डिरेक्टली ते ड्रेन करतात. त्या खातीर ही बोरवेल तशेंच हांगासल्यो ज्यो बांयो आसात त्यो कॉन्टॅमिनेट जाल्ल्यो आणि ताचे जे त्रास आसात ते हांगासल्या स्थानिकांक जाताना आमकां दिसून आयले. हांगासली बायलां म्हणा, जाणटे लोक म्हणा, दादले म्हणा, सगळेच ह्या कारणान हांगासर खूब सफर करतानाय दिसून आयले. तांच्यांनी आपली जी मागणी आशिल्ली ती PWD म्हणा, पंचायत म्हणा और आनी जे रिस्पेक्टीव ऑथॉरिटीज आसा तेंच्या मुखार मांडलेली. पण सगळ्यां कडल्यानूच तांकां फक्त एश्युरन्स मेळलो आणि त्यांचो प्रॉब्लम हो जो मेन प्रॉब्लम आसा जो गेली 5 वर्सां चालू आसा त्या प्रॉब्लमाचो सुटाव अजून तांकां मेळोंक नासलो. सो ह्यान फुडें जर अजून परत तांकां जर सुटाव मेळना जाल्यार हे आख्खे स्थानीक हांगासले PWD भायर बसून गागर मोर्चा काडटले अशें तेंच्यांनी आमकां उलयतना सांगलेलें आसा. ती आमची देवाची बाय, ही देवी आमची वनदेवी. ती बाय पहिली पिढी आली, मागीर एक बरी वेलातली ती पिढी आली. आता फुडें एक बाय आसा न्हू, थंय तें उदक पावत येयला, ती पिड्यार जाली न्हू जाल्यार आमकां कांयच आनीक ना. ती लास्ट आमची उमेद आहा एकूच ती बायचेर. तेच उदक आमी खाता सगळीं जाणां. ती जर बाय पिड्यार आली जाल्यार आमी आनी आमचें लायफूच सोंपलें. आमचें आनी कांयच चलपाचें ना. हे गटाराचे कान आमी सगळीं दुयेंस जाता. भुरगीं आमची शीक पडटा, इस्कॉलाक शाळेक वयता भुरगीं आमची. ह्या उदक खांदी कशी वयर सरतले, कशी बरें जातलें आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर. आमचें म्हणटा जालें दीस आतां भुरग्यांच्या लायफान आमच्या आमी कितें करपाचें. आमी ते पंचायतीन सांगलें, मागीर हॉटेलान गेली. हांगा परत फाटल्या दिसांनी आनी एकदां मिडिया पयली, तेन्ना मिडिया येयल्ली. तेन्ना आमी अशें उलयली, सगळ्यो बायलो जमलेल्यो अश्योच. कितले फावटी मिडिया घातलेली सांग पळयता. तेन्ना ती म्हणपाली घेता आमी करता. मे म्हयन्याचे 30 तारखेर हॉटेलान गेले, 27 तारखेर मिडिया येयल्ली. मे म्हयन्यान 2 म्हयने क्रॉस जाले, ते कांयच एक्शन घेयना. आमी आतां तशीच आसा, हेच बुरशें उदक खावपाचें आमी. कांयच ना आमचे कडेन. आमकां कितें जालें आमच्या भुरग्यां बाळांक आमचे कोण रेग घेवचो ना. आमच्या भुरगीं बाळां आमकां ना जातली. हे अशेंच उरतले हो एकूच क्वेश्चन मार्क आसा म्हाजो जाल्यार. अशेंच उरतले कितें तरी जातलें इम्प्रुवमेंट हितून. हे बेजीक नीड आमची उदीक हे कोण काडू शकना एक्चुअली. पण सरपंचा मेरेन तुम्ही सांगले सगळ्यांक कितें म्हणटात ते जातलेच म्हणटात न्हू. करूया म्हणटा. आतां पावस जालो, पावस म्हणटकूच काम करूं शकना न्हू. कन्स्ट्रक्शन काम आतां व्हांवून येतलें आनी कितें आहा निमित. आमदारा मेरेन मांडलो प्रश्न. आमदाराक सगळी कडेन मांडला. हय सगळी कडेन मांडला. सगळ्यांक सगळी खबर आसा. सगळ्यांक खबर हय आहा. सगळ्यांक आमदारान खबर कितें आसा. पण सांगलें. सफर फक्त आमी करता. आमदारान कितें सांगलां. आमकां अजून फिल्टर बसोवंक ना तेणी. आमदारान फिल्टर बोरवेलाक फिल्टर एका फिल्टर बसोवपाचो आसलो तो अजून बसोवंक ना तेणी. उदक पिड्ड्यार ते तरी आसतना तो फिल्टर बसयना आमकां आमदार. अशी अंदाजे कितली घरां आसा ह्या वाड्याची. विदीन 25-30 तरी आसा. आनी सगळी आतां सध्या एकाच बांयचेर डिपेंड आसा. इतली सगळी घरां एकाच बायचेर डिपेंड आसा. एकाच घराचेर. फाल्यां सकाळी ही बाय जर पिड्यार जायत जाल्यार आनी कितें करतली. मेन म्हणजे कितें आतां पावस सोंपलो न्हू, आमच्यो बायो न्हू सुकता. पिवपाकूच धाडचें पडटा. पावस सोंपलो की बायो सुकता, वाळू घालता तो सुकता. आमचे इतले हाल जाता, सगळ्यो बायो सुकून वयता. आमकां खंयच ना. एकूच बाय आहा ती 10 लोक घरांचे लोक एका भायर गेले ते बांयक उदक खंयचे उरतले. वयल्यान तिका चडशे झोराय व्हावना. आमी रात दीस इल्ले पार गोरोवन काडलेले भशेन उदक काडटा. इतले हाल जाता आमचे. कितें करपाचें आमी. सदां उठोन अशेंच आमी मिडियाकूच आन्सर करून करून आमी जाम पडली. आमचे कडेन आनी कांयच जायना आतां. आमची भुरगीं भई इस्कॉला शाळेक वयता ती भुरगीं. आता तुमचे फुडले पाऊल कितें आसतले. आता अशें जर उरलें आनी अशें तुमकां आतां पाऊस सोंपलो इतली वर्सां तुमी आतां चवथ लागली, सण कार्य सुरू जाता. तुमकां सणा कार्याक कशें आता थिअरी करून सोंपली न्हू. कितें तरी आतां प्रॅक्टिकलीच करचें पडटलें अशें तरी दिसता आमकां. थिअरी करून करून आमी सोंपली आतां. सण कार्याक कितें करता तुमी. सण कार्याक तेच उदक न्हू. बिसलरीच्या देवाक पुरते करता आनी बाकीचे आमकां तेच यूज करचें पडटा. कितलो म्हणून आमच्या घराणें व्हडलें आसा. 30-35 लोक एका घराण्यान. इतके उदीक आमी हाडूं शकना न्हू. धुवपाक आयदनां हें कर देवाचें म्हणटकूच आमकां सामकें नितळ उदीक जावचें पडटा. आमी विकतें हाडटा मागीर कंट्रिब्युशन काडचें पडटा.
कितले म्हणून करतली, कितकी वर्सां म्हणून करतली. ल्हान भुरगे आसा मॉर्निंग एक्टिविटीज करता न्ही, ब्रश करता, बाबा गागल घेऊ नाका, ते उदक पोटान वयतले. आमी घेयना, पूण भुरग्यांक कितले म्हणून सांबाळपाचें सांग. भुरगे घेता एकदां चुकून, मागीर तांकां कितें इन्फेक्शन जाता, कितें आमी कितें म्हणून करपाचें. भुरग्यां खातीर काय इतके कोण कॉम्प्रोमायज करूं शकना न्हू. इतके आतां तुमी कितें तरी करूंक जाय अशें हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक लागून. परत 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 कितले म्हणून मिडिया आपयतले आनी कितें म्हणून करतली आमी. बरें दिसना तें. PWD कंप्लेन केल्ली आसा तुमी? हय हय कंप्लेन केल्या. ते विलास आहा पळय तेंच्यांनी सगळें आडोवन दवरला न्हू. आतां ते आमचे कितें स्प्रींग आसा पळय नॅचरल, ते सगळे आडयल्या. म्हणजे फावंडेशन करतना घरे सगळे आडयल्या आनी जे थोडे उरले न्हू ते बुरशें उदक सगळें येता आमकां. कंटॅमिनेटेड जाल्ले. हय हय. सो तुमकां आतां जे पब्लीक PWD गव्हर्मेंटाचे उदीक आसा तेंय तुमचे बंद केल्ले आसा आनी जो हय, हय, ना गव्हर्मेंटान तुमकां बोरींग बांदून दिल्ली ती कंटॅमिनेटेड जाल्ली आसा. हय तिवूय बी जाल्लेली आसा. आमकां उदक सामकें हाल जाता. भुरगीं जाणटी सगळीं प्रॉब्लमान आसा हांगासरली. कंप्लेन करूनय काय फायदो ना, कोण एक्शनूय घेयना. खंय खंय कंप्लेनी केल्ली तुमी? PWDन केल्ली, पंचायतीन केल्ली, हेल्थान केल्ली, पण अजून काय येत ना. काय एक्शन ना. कितें सांगलो तर तेंच्यांनी? जातलेच म्हणटात न्ही. आतां जाता तेन्ना कळटलें न्हू कितें तें. तेंचे तहेत न्हू, गोंयकारांचे तहेत न्हू. आता कंप्लेन केन्ना केल्ली तुमी? 9 महिने जाले. 9 महिने जाले सारखे. तरी एक्शन घेवंक ना. एक्शन कांयच घेवंक ना. आमकां भंय आमी दिसता. त्या हॉटेलान बीन गेली सगळी बायलो त्यांच्यानी सांगले आमी मे म्हयन्यापासून आतां स्टार्ट करता सगळ्या सेफ्टी करपाक, पूण अजून पासून तेंच्यांनी कांयच घेवंक ना. आतां पावस पडटा आनी ते परत बुरशें उदक हांगा येता. काय कळना न्हू पावसाचें ताका ते बुरशें उदक येता, पूण उदक घाण तें कळटा न्हू. तरी पण आमी यूज करतात ते आनी आमचे कडेन कांयच जायना न्हू. भुरगीं आमची सारकी जाम पडटा ते उदक खाण आनी कपडे आमचे वास मारता त्या उदकाचो घाणीच्या. आमकां कितें करतली आमी? मागीर कितले म्हण आमी सोंसतली? मागीर बाकीची एक्टिविटीज जी आसा पळय तुमचे वॉशरूम म्हणा, टॉयलेट म्हणा, न्हावपाक उदक, रांदपाक उदक, हे सगळें खंयचे मागीर? आमकां विकते हाडचे पडटा न्ही. विकते पडटली कितले म्हणून हाडटली आतां. आणि आमकां कितें फंक्शन बीन आसता आमकां टँकर ऑर्डर करचे पडटा. आमी टँकरान उदक हाडटा. मागीर टँकर 2-3 घरां एक जाता आनी टँकर मागयता. ते पयशे तुमी मोडटा काय? हय आमचे पर्सनल तुमचे पर्सनल पर्सनल पैसे? पैसे. पंचायत थ्रू काय येना तुमकां? अशें आमचे प्रॉब्लेम चल्ला हांगा उदकाचे. पंचायतीतर्फे तुमकां सोल्युशनूच ना कसलें. वॉटर सप्लाय बी काय मेळना. ना पूण कितले म्हणून मागतली मागीर समय उरतली न्हू सगळ्यांक. कोण एक्शनूच घेवचो ना. ते आमी हाडटा पंचायतींतली म्हणटली जालें. एक्शन घेवंक जाय न्हू. सुनांक सुद्दां आतां कोणाक हाडटल्यांक सुद्दां भंय दिसता वाड्यार हाडपाक सुद्दां. माय गोवा नेटवर्का खातीर हांव अंजून चांद, विणा मांद्रेकर.